कर्नाटकाचे 4 टुरिस्ट बरे साल्वा जाले। ड्रायव्हराक खंय दोळो लागलो आनी कंट्रोल वचून ताची गाडी वास्को नाल्यान पडली। ते कुठ्ठाळच्यान वास्को वताले। ही गजाल बिरेस्तारा दनपारा जाल्या। 4 जाण गोंय भोंग म्हूण आयिल्ले। जागरणां मारून भावल्यात, ताका लागून गाडयेचो कंट्रोल गेलो म्हूण ड्रायव्हर उलयता। चौगांकूय चिखले हॉस्पिटलांत व्हेले। मैं टीवी से आया देखने के लिए, बीच देखने के लिए। सुबह में रात पूरा गाड़ी चलाया। रात में सुबह 6 बजे को गाड़ी खड़ा आया उधर, 2 घंटे पूरा बीच देख गया। फिर वापस आया। फिर आने के बाद मेरे रात में पूरा नींद नहीं हुआ। वो कुत्ता भी आया सडन में, गाड़ी भी कंट्रोल किया। बस वो बारिश आया ना, इसलिए पूरा स्लिप की के दबा दी गाड़ी। कोस्ट गार्ड आणि इंडियन नेव्हीन मिळून MV इन्फिनिटी बोटीक साल्वार केली। बोटीर 14 जाण आशिल्ले। गोयच्या दर्यादेगेवेल्यान सुमार 20 नॉटिकल मैलांचेर ही गजाल घडली। 83 मीटर लांबायेची ही म्हालाची बोट बुट्टा साल्वार जाली। 14 जाणांक साल्वार केले। ती बोट कांडला गुजरात पोर्टावेल्यान कारवार वताली। बोटीन डांबर आशिल्ले। बोटीक क्रॅक गेल्ल्यान उदक भितर घुसले। In the evening at around, we got a message from our headquarters, Mumbai, MRCC Mumbai, late in the evening that one vessel, merchant cargo carrier, MV Infinity 1, is in distress. The vessel was going from Kandla to Karwar. And when the message came, a Navy's ship was operating off Goa. She was the first to rush to that casualty ship. It rendered assistance, it put its pump on board. But most of the pumps of the Navy and Coast Guard operate on 415 volts, and the master of Infinity could not give that power supply. So much dewatering could not be done by the naval ship. Amal, which was in area, was also diverted, and it also could give us only one small pump which operates on 230 volt. Once they reached, they saw the ship was listing very dangerously to about 12 degrees on one side. They took prudent action and they restored the 415 volt supply of the ship, and then once it was restored, all our pumps could be started, and the chute steam ensured the list is corrected, and list is now minimized to about 4 to 5 degrees. The vessel was carrying asphalt, as you know, local it's tar, and it was in hot condition. It was in hot mixture on board. It was going to discharge at Karwar. Presently, the chute steam, salvage team is on board this vessel, and it has gone to Karwar, and at about 5 o'clock PM today it will be reaching Karwar, and it is being escorted by Coast Guard ships. मेळटा तेन्ना लायट काडटात। 3-4 महिने बिलां येनात। आम आदमीक त्रास जाता म्हूण कंप्लेनी घेवन आपाच्या कार्यकर्त्यांनी म्हापशा लायटीच्या खात्याचेर मोर्चा व्हेलो। ते ईक मेळे। ई म्हणटा सरकारान नवी एजन्सी नेमपाची प्रक्रिया सुरू केल्ली, ताका लागून वेळ जालो। आता खंय फुडले वर्सभर बिलांचो कॉन्ट्रॅक्ट GLA कडेनूच दवरपाचें थारला। आमच्यो प्रायमरी 3 गरजो आशिल्ल्यो त्यो आमी घेवन इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाक आमी वचून सिस्टमॅटीक डिसिप्लीन पाळून आमी तांकां एक मेमोरेंडम सादर केला। आता त्या मेमोरेंडमात ताका आमी कितें सांगलां की पयलीं म्हणजे गेल्या मोन्सुनान आमकां खूब त्रास जाल्ले, लायट फ्लक्च्युएशन इरेटीक पावर सप्लायचे खूब त्रास जाल्ले। हे फावट तशें तांकां करूं नाका म्हूण सांगलां, आनी गेले 3 म्हयने आमकां लायटीची बिलां येवंक ना। तर ताणें आमकां सांगलां की आतां ऑलरेडी सुरू केला म्हणून। तर ते सुरू केलें म्हणटकूच ताका विचारलें आतां गेले 4 म्हयन्याचे वांगडाच तूं बिलां दितलो का म्हणून। ते गरीब लोक ते कशे पयशे फारीक करतले। तर ताणें सांगलां तेजेर सरकारची कितें पॉलिसी आसा, आमी ती जमता जाल्यार पळयता इन पार्ट्स बील फारीक करपाक, अशें म्हणून ताणें सांगलां आमकां। आनी तिसरें आमी लोकांची गेट बंद नासतना हे आमकां तांकां त्रास जाता म्हणून एक घरा भितर येवन मिटर रिडींग घेनासतना एवरेज बील काडून दिता। आतां फॉर एग्जाम्पल एक बील आसा हांगासर 8,445 रुपया म्हयन्याचें बील म्हणटा तो, दॅट इज ऑल्सो रॉंग म्हणून ताका सांगलां आमी तशें करूं नाका, मिटर रिडींग घेवन आमकां बिलां दियात। मुदत दिल्या आनी परत ताका आमी जागे करपाक येतले, सरकाराक जागे करपाक येतले, ताजे बद्दल कांय एक्शन घेना जाल्यार ते। ईडी म्हणटा सरकारान नवी एजन्सी नेमपाची प्रक्रिया सुरू केल्ली, ताका लागून वेळ जालो। सरकार खंय टाटा पॉवर कॉर्पोरेशनाक बिलिंगाचो कॉन्ट्रॅक्ट दिवपाचें आशिल्लो। आता सध्या वर्सभर बिलिंग GLUच पळयतले। Government has already signed an agreement with that Tata Power Corporation to impart a billing, computerized billing for Goa state, full state.
unfortunately due to some technical reason and all, they could not start from April onwards. That was the reason. March GL stopped. April they are supposed to start. They could not start. They could start only at Penji. Okay. Then the government has taken decision that for another 1 more year we will invest in the GL only for the billion. प्रुडंटा खातीर श्याम सुंदर फट्टे. घेऊया एक विराम.